सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वासाप. देवाचे सोले पेटेक लागून सर्वेस्परान ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी ताचे सगळे संपत्तेचेर आशीर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणे देवाचे सोल्या पेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शहराक हाडली. सर्वेस्पराची सोल्या पेट वावयतल्या मनशांनी पावलां काडतास दाविदान एक पाडयाची आनी एक सरबेल्या वास्त्राची बली भेटयली. उपरांत दावीद सणाचो एक एफोद न्हेसोन आपले सगळे सक्तेन सर्वेस्परा मुखार नाचलो. अशें दाविदान आनी सर्व इस्रायेलींनी संतोषान भोब मारून कोंबाच्या नादाक सर्वेस्पराची सोल्या पेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्या पेट भितर हाडली आनी दाविदान तिचे पासत उबारलेल्या थंबांत तिच्या स्थानार ती दवरली. उपरांत दाविदान सर्वेस्परा मुखार होम आनी शांती बल्यो भेटयल्यो. दाविदान होम आनी शांती बल्यो भेटोवन जातस ताणे सगळ्या लोकांक दळभरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आशीर्वाद दिलो. उपरांत ताणे सगळ्या लोकांक इस्रायेलाच्या अख्ख्या जम्यांतल्या हर एक दादल्याक आनी हर एक स्त्रियेक एक एक उंडो एक एक मासा कुडको आनी सुक्या दाकांची एक एक भाकरी वांटली. उपरांत सगळीं आपापल्या घरा गेली. देवाचे उतार हे. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हणलें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतार हे.